येता त्या 4 ते 5 वर्सांत हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात सुमार 2 ते 3 लाख नोकऱ्यां खातीर सुवाती तयार जातल्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। तरणाट्यांनी आपूण आपले करियर कशें घडयतले हें पळोवपाची गरज आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। पद्मिना फावंडेशन ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ले एका कार्यावळींत तो उलयतालो। पन्ना गांवांतलो मनीस जर पावता आसत म्हणजे फक्त आपूण करियर कशें आपलें घडयतलो हें पळोवपाची गरज आसा। कारण गोंयांत कितें ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा आनी आमकां कितें मेळपाक शकता हाजेरूय आमकां विचार करपाक जाय। आपली आवड कितें त्या खातीर हॉस्पिटॅलिटी हो अलोन सॅक्टर ह्या हातूंतल्यान 2 लाख वॅकन्सीज फुडल्या 4 ते 5 वर्सांक क्रिएट जातल्यो। त्या खातीर ह्या हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर आपूण ग्रॅब कसोच करूंक शकतलो काय कितें हें पळोवपाची गरज आसा। वेन आय एम सेईंग द हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर इट इज नॉट ओन्ली द म्हणजे रूम बॉय वेटर्स आनी हें न्ही, तर त्याच हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत आमकां इलेक्ट्रिशियनची गरज आसा, आमकां प्लंबराची गरज आसा, आमकां म्युजिशियनाची गरज आसा, आमकां फ्रंट डॅस्कचेर काम करपाची गरज आसा, रिसेप्शनाची काम गरज आसा। आनी जो हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत काम करता तांकांच फुडली ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा म्हणजे आज अवेलेबल आसा।